कुंदन सावंत हांव पेडपण प्रोग्रामाक सुपर रावता जाल्यार आमी घर बांदता 1990 घर बांदलेले घर बांदल्यार आमी नॅशनल ऑफिस आमी सगळे रहिवासी 20 कलमी रावपी आसा पळय सगळे 20 कलमी रहिवासी आसा तर आयज ह्यो पत्रकार घेवपाचो परिशद म्हटल्यार एक इन्सिडंट असो जालो की ह्यो आतां जावन आसलो ह्यो इन्सिडंट आसा एका वर्सा पयलींचो आसा झगडी मॅटर आसलो शेजाऱ्याचो शेजाऱ्यान झगडी जावन तेंचे कितें जावन तेंच्या भितर मिसअंडरस्टँडिंग कितें जावन मागीर थंय तेंच्यांनी तेंचेर कंप्लेनी घातल्यो कंप्लेनी घालता आसतना कितें मागीर ग्रामसभा इश्यू येयलो ग्रामसभा इश्यू ग्रामसभाचेर आमी ग्रामसभेचो विशय मांडलो बाबा रे कशें कितें फुडें आनी करता आसतना हांव नको कसलें राजकारण करता ते आमचो आमदार बीन आसा आतां आमदार आयज ना आमदार 2018 आमच्या परवरी मतदारसंघात काम करीत आसा विकास केल्लो सगळें कितें आसा सगळ्यांक घेवन बरोबर आमचे पंचायत आसा जे आमचे कोण परवरकार आसा सगळ्यांक घेवन वांगडा घेवन करता हेतून राजकारण भेदभाव करूंक येवना राजकारण आमचो आमदार जो मंत्री जालो तिसरो टर्म आसा हांव नको कसलें राजकारण करता पळय ते जाल्यार हांव एकूच विसरूंक शकता फर्स्ट थिंग म्हटल्यार आमी ग्रामसभा इश्यू येयलो ग्रामसभा आमी गेले जे ग्रामसभा आमचे कोणाचे सगळे कंप्लेंट आसा तेंकां आमी सगळ्यांक घेवन गेले आमकां बी आमी आयटीएमाक जेन्ना इश्यू केलो आमी आयटीएमाक हेजे कडेन पंचायती आमकां शोकेस दाखयली बाबा हे तुमचे कंप्लेंट आसा हायलायट केल्या तुमच्या आमी दुसऱ्या ग्रामसभाक गेले की आमी तेंचे जालें की तेंच्यांनी आमचे हावस नंबर मेन्शन केले हांव म्हणटा हावस नंबर तेंचा मेन्शन करता म्हणून जे दुसरे आनीक घरां आसा ते आमचेर अन्याय कित्याक म्हाका जर दिसता की सिलेक्ट आमी जितले तेंचे अशें नोटेड केलेलें आसा आनी जेन्ना कंप्लेंट करता आतां ते म्हणटा पळय आमी कंप्लेंटार पळय आमचो आमदार कंप्लेंट करता दिशाभूल करता मातशें तो उलयतात जाल्यार हांव मागता हे हांव प्रेसा कडेन दाखयता शोकेस करता की हे परवरीन वेलफेअर फाउंडेशन स्टोन आसा पळय तेच्या वांगडा तेणी फर्स्ट कंप्लेंट केल्ली की 20 पॉयंट सगळे जे कितले 200 घरां कितले तेचे आसा सगळी इलिगल म्हणटा तेणी केल्ली हांव म्हणटा तेणी इलिगल केल्ली जाल्यार सगळें करता आसतना तेच्या वांगडा कोण तेचे जे कोण आसले तेजे फाउंडेशन आसले पळय न्हू तेंच्यांनी हांव दाखयता हायलायट करता की तेंच्यांनी जे कोण तेचे आसा तेंच्यांनी सायन मारलेले आसा की आमी 20 पॉयंट इलिगल एकटोच ना कंप्लेंटार हेतून कंप्लेंट करपी खूब जाण आसा ह्यो जालो परवरीन ह्यो वेलफेअर फाउंडेशन लोक भिका ह्यो जालो नासलो ह्यो लास्ट टायम कॅन्डिडेट आसा परवरचो कॅन्डिडेट आसा तो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट तेणी कॉन्टेस्ट केला आयज पडला म्हणून कितें हांव तुका खंय राजकारण करता कितें आमी जावं रोहन फाउंडेशन सपोर्ट केला म्हणून तो आमचेर अन्याय करता आनी तेचेर मेन कोण आसा हे निलेश चारी लागून तो आमकां सगळ्यांचेर तेंकां गांथण करून सोडल्या मॅटर आसलो शेजाऱ्यान आख्या वाड्याक कितें करता तर सगळ्यांनी राज्य आसलें ह्यो एक जालो सेकंड जालो ह्यो जालो निलेश चारी पण ह्यो आतां तो म्हणटा की आपल्याचेर कंप्लेंट केला म्हणटा शेजारच्या कडेन पण ह्यो आसा कंप्लेंटार आख्या गांवचेर घातले तेणी म्हणजे कोण आमच्या गांवांत 64 लोकांचेर घातले सेकंड जालें तिसरो आसा अनिल पेडणेकर ह्यो तिसरो आसा तशेंच प्रदीप नायक म्हणून आसा हे तेंचे सगळे ह्यो प्रदीप नायक आसा तशेंच ह्यो आसा चवथो आसा योगेश माशेलकर म्हणून हे तेंचे सगळे युवा वेलफेअर फाउंडेशनचे जे कोण मेंबर आसा पळय तेंचेर आमच्या कंप्लेनी घातलेली आसा कित्याक म्हणून कंप्लेनी हे आमचे 60 लोक कित्याक घातनाय म्हणून घालता सगळ्या गोल एंड सोल तुवें 20 बाबा इलिगल ती म्हणचे आसले ते तेका आमी तुका मान्य करतलो बाबा तूं राजकारण करता आतां म्हणटा खंय कितें अशें न्हू तशें कितें आतां एक विशय करता आसता आतां एक विशय करता पण आमी कितें आसा आमी आमचे 20 कलमी जे कोण आसा रहिवासी आमी समक्ष आसा सगळे एक वट आसा आमी कशें की आयकालू दिवन हांगा रावोंक ना ते आमच्या पयलीं म्हणून रावले अशें आमी परवकार आसा की आमकां भंय ना की आमचो आमदार कितें करता जावं आमदार आमचे पंचायत मेंबर सुद्दां आमचे सगळे आसा जे पंचायत बॉडी आसा सगळे आसा जे आमच्या कडेन आसा सगळे आसा हेतून कांय दुबाव ना पण हांव नको तुमी हे 64 घराचेर राजकारण कित्याक करता कोण आमकां हायलायट करूंक जाय की आमी हें करतले तें करतले आतां म्हणटा कितें तरी आनी कितें उठयता की ही घरां कितें तरी रेग्युलरायज करचें अशें कितें तेंचें म्हणटा तो अरे तूं कंप्लेंट करतली तुमीच आनी आमदाराचेर आरोप कित्याक करता तुमी तर तुमकां सगळें करचें जालें मेळोन करचें जालें सगळें जाल्यार सगळो गांव इतलें करचें न्हू आसलें म्हाका दिसता कितें खंय तरी वायट दिसता की हेतून अशें नांवां सिलेक्टेड करून कितें केलें आमकां पयलो प्रश्न आसा पयलो प्रश्न निलेश आनी आमकां उत्तर दिवपाक जाय आमचेरूच कित्याक बाबा तुज्या हेतून आमी कितें केल्लेलें आसा आमी तुजें कांय करूंकूच ना न्हू आमी करतले तुजें करतले प्रश्न आसलो तेंचो मॅटर आसलो हेतून सगळ्या लोक काय करता की आमकां अशें न्हू की आनी आमी भिवपी मनीस न्हू की आमी म्हणून आमचे बाबा घरदार आसा कितें आसा कोणी आमी हे ना अशें हांव तुका रिक्वेस्ट करता की हे आमी हे जर म्हाजे हिशोबान जाल्यार आमी हे ओगी रावचे ना मी हाजी इब्राहिम आगा सुकूर 20 पॉइंट कॉलनी आज 40 वर्ष झाले मी इथं राहतो आणि असे सुडाचे राजकारण या 20 पॉइंटामध्ये
कधीच पाहिलेलं नाही. आज हे काय राजकारण चाललंय ते आम्हालाही काय उचलले नाही. तेव्हा मी तुम्हाला एकच सांगू शकतो की हे जे नगरचारी जे आमच्यावर केस घातलेली आहे ती केस त्यांनी काय म्हणून घातलेली आहे आमच्यावर. आज इथं 200 घरं असताना त्यांनी फक्त 60 घरांच्यावर केस का म्हणून घातलेली आहे. का आम्ही त्याचे दुश्मन आहे का काय आहे, काय सुधारचं राजकारण चालवलं आहे त्यांनी इथं. तेव्हा मी त्याच्याकडे विनंती करतो त्यांनी आणि चौकशी करावी इथं घरं किती आहे आणि काय म्हणून त्यांनी आमच्यावर हे प्रकरण लागलेले आहे आणि कोणाकोणाचे नवीन कोणाला आणून आमच्यावर सुडाचं राजकारण करत आहे. ही गोष्ट आम्ही 25 वाले खपवून घेणार नाही. तेव्हा त्यांनी आमच्यावर जे काही सुडाचे राजकारण असेल तर त्यांनी जरूर थांबवावे अशी मी त्यांच्याकडे विनंती करतो. हांव साची संदीप मांजरेकर, पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 9. काल जो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आहा तितून विकास प्रभुदेसाय हो काँग्रेसीचो पडिल्लो उमेदवार. आमचे कितें आसा, आमी सगळे वाड्याक सांबाळून आसा आमची पंचायत. आमी केन्ना कोणा कडेन भेदभाव करूंक ना आनी आमचो आमदार जो पळय आसा मिनिस्टर श्री रोहन अशोक फौडणीस तेणेंनी केन्ना लोकांक त्रास करूंक ना हांगर. तेणें सगळें कितें आहा तें बरेंच केल्लेलें आहा. इवन डेव्हलपमेंट सुद्दां हांगर बरें केल्लेलें आसा आनी सगळ्यांक आमकां सांबाळून दवरलेलें आसा. म्हटल्यार हे हांगर राजकारण कित्याक तयार करता तें आमकां कळना. आमचो वाडो आमी पळयतली, आमची पंचायत पळयतली, प्लस आमचो मिनिस्टर पळयतलो आनी आमचो मिनिस्टर आहा तो सगळे हितून समर्थ आहा हांगर सगळें सुरळीत करपाक. म्हटल्यार जे पळय विकास प्रभुदेसाय आहा न्हू तेणी ते फातोर्डेचो आमदार आसा पळय विजय सरदेसाय तेका हांगर हाडून हांगर पॉलिटिक्साचो खेळ खेळच्यो न्हू तेणी. आमी तेजे कडेन एकूच मागता कितें जाणा आमी जे पळय करता न्हू ते आमच्या लोकांच्या भलायकी खातीर करतली आनी त्या खातीर तेंचे कडेन मागता कितें ह्यो पॉलिटिकल इश्यू प्लस पॉलिटिक्स हांगर आमच्या वाड्यार 20 पॉयंटान घरांचेर आनी लोकांचेर खेळच्यो न्हू तुमी. आमी एकूच रिक्वेस्ट मागता आनी आमच्या सराच्या बद्दल कितें वायट उलोवच्यो न्हू आनी आमी पंचायत समर्थ आहा सगळ्याक त्या ती मागता हे जे कितें आसा न्हू ते तेंच्यांनी एंड करचे हांगरूच. थँक्यू. तशेंच आनी कोण येता तुम्ही आयत्या मेळोन नागोपाल करून आमकां दाखोवं नाका. कित्याक जर करतले जाल्यार तुमी कित्याक कंप्लेनी घातलेले आमचेर. तुमी करता म्हणटा तर कंप्लेनी कित्याक घातल्यो. आमी लास्ट टायम कंप्लेनी घातल्यार आमी पंचायतीन इश्यू रायज केलो इश्यू करता मागीर तेंचे थंड लावलेलो. परत तांच्यांनी खूब कितें राजकारण खूब करपाक पळयता. हांव तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता तुमी राजकारण करूं नाका. पयलीं समाज सेवक म्हणून तुमी पयलीं वावरा, समाजकारण करा. तशेंच हांव हे कॉपी हे कितें फावंडेशन जो कोण कंप्लेन आसा पळय तिका हांव प्रेसाक कॉपी दिता तुमी मातशें हायलायट करचें म्हणून.